माननीय सदस्याक जर उत्तर जाय ताणे योग्य भाषेत योग्य आवाजात योग्य टोनात प्रश्न विचारचो म्हजेकडे सगळी उत्तर भाषेत आहे ती तुम्ही सांगा. स्पीकर सर, पहिली म्हणजे म्हाका दिसता मान्य सभासद आवाज नका दूध जाय हांगा योग्य पद्दतीन प्रश्न विचारपाक सांगण्याची गरज आहा. त्यापेक्षा हांव दुसरो मुद्दो ताका लक्षात हाडून दिता. 3 कोटी 1 लाख गायींक हाजो अर्थ जर 15 लाख गायी आशिल्ल्यो जाल्यार 45 कोटी जातले असले. मेडिकल GMCचें आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचें वखदावेलें बिल इज लेस देन 35 crores. ताका ताजो हे आनी कोणाची गाय जर तूं मरता जाल्यार ताणें इमर्जन्सी 500-700 रुपयाचें वखद इमर्जन्सी हाडूं येता. सगळ्यो गजाली 100% प्रत्येक गजाल सरकार करतलो हाजेर रावपाची गरज ना. म्हाका कळटा सरकारान मॅक्सिमम प्रोवायड करूंक जाय, हें गजाल बरें आहा. पण एखादी जर तूं गाय मरता इमर्जन्सी जाल्यार ताणें इमर्जन्सी वखद हाडूंक जाय. खंयच्यान हाडपाक जाय तें सांगूं ना न्ही. खंय मेळटा डिपार्टमेंटान समजा मेळटा Dairy is supposed to provide. Dairy is supposed to provide. They provide. Health animal husbandry provides. आणि त्या शिवाय सगळे जे कोण दुधाचे पळय धंदे करता तांकां खंय उपलब्ध आहा तें खबर आहा. न्ही एनिमल हजबंड्रीन मेळटा म्हणून सांगता तुमी, बरोबर आसा मेळटा न्ही. पूण थंय जर मेळना जाल्यार तेंच्यांनी खंय वचचें पडटा, गोवा डेरीन वचचें पडटा. पूण गोवा डेरीन अरे तुझे जर तूं हे मरता जनावर जाल्यार तुका तितली माया आसत जाल्यार धांवचो पडटलो, ताका उपाय ना. पूण तुमी कित्याक दवरिना? तुमी तुमचे कडेन शॉर्टफॉल कित्याक? आजचो 12 वखद जाय पडल्यार तुका एनिमल 12 डेरी उक्ती आसता. स्पीकर सर, हांव ताका विचारता गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट रातचे 12 तूं उगडे दवरूंक शकता? वखद ताका कळना न्ही, तशें प्रोविजन आसपाक जाय. ना, तशें प्रोविजन आसूंक शकना. तशें आसूंक जाय. तू रातचो 12 बसता डेरी? हय हांव बसता. बस तुजे कडेन हांव बसता. तुमी ताजेकडे इतली वखदां करून दिता हांव. आसपाक जाय. स्पीकर साहेब, ताजेकडे आमी वखदां धाडपाची हांव व्यवस्था करता. ताणें 12 डिस्पेन्स करची. 24 तास तुम्ही गोंयच्या खंयच्याय शेतकऱ्याची जेन्ना गाय रातची सीक पडटली ताणें नरेश सावळा कडल्यान वखदां व्हरची. हेचो अर्थ असो की 12 एकाक समजा जर गायीक समजा प्रॉब्लेम आसा तुमचो डॉक्टर वचना, तांकां मान्यता दियात. तुमचो डॉक्टर वचना. जी आवश्यकता मनशांक आसा तशी तुमचे म्हणजे तुमची सर्व्हिस 24 तास अवेलेबल ना. तुमची सर्व्हिस 24 तास अवेलेबल ना हेचो अर्थ असो सांगा. दिता 24 तास तुमची सर्व्हिस अवेलेबल आसपाक जाय. मेडिसिन तुमची फार्मसी स्पीकर सर, 24 तास तो उपलब्ध जर जाय. सारखे प्रश्न विचारतलो जाल्यार हांव उत्तरां दिवपाची म्हजी तयारी आसा. ताज्या टोनान जी पळय मस्ती दिसती पडटा पळय स्पीकर सर, ती पळय उत्तर जाय तर उत्तरूच सारकें दिवंक विचारचें. जायना. ओग्गी बसूंक जाय खरें म्हणजे. रातची कशी सर्व्हिस दिता हो प्रश्न विचारता, हांव उत्तर दिता. खेपा उलयता जणू काय जगातले सगळे ताच्याच मध्यार आसा अशें. वखदां हे करपाची आमी हांगा शो केलो म्हणून जायना स्पीकर सर. हातान दिता, एक फ्रीज दिता आनी वखद दवरतात आनी दिवचे. मागीर ताका कळटलें. तो लोकसभा इलेक्शनाचो परिणाम थोडोसो. सगळी वखदां हाडून म्हाजे कडेन दवरा. हांव शेतकऱ्यांक वाडटा. 24 तास सर्व्हिस दिता. चल 24 तास. पळया. ते मातशें नुकतेंच मंत्र्यांनी सांगलें की 50चे 60,000 रुपया काय 40चे 60,000 रुपया केल्यात. ते गायची किंमत बेसीस खंयच्या आधारान तुमी हे वाडयल्यात ते म्हाका मातशें जाय. स्पीकर सर, हो प्रश्न वेगळो आसा. पण स्पीकर सर हांव एक सांगता, हांवें 40चे 60 केले म्हणूंक ना. शेतकऱ्या कडल्यान मोठ्यो मागण्यो येतात. ते दीस अनेक आमदारां कडल्यान मागणी आयली उलयता आसतना. तेन्ना हांवें म्हटलें की सरकार हेचेर विचार करता आनी लिमिट, इट इज नॉट द अमाउंट. 60 पर्यंत व्हरपाची तकलेन सरकारचे आसा. ना ना, तुम्ही खंयच्या नाही, 60,000 रुपया आसा पळय. दरो वाडयतात ते म्हाका जाय. नाही खंयच्या आधाराचेर आमी वाडोवन ना. 60,000 पर्यंत लिमिट, फक्त स्किमीचे लिमिट 60,000 पर्यंत केला. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव उलयतां. तो प्रश्न आतां ना. तुम्ही जर जालें एप्रोप्रिएशन बिलाक म्हणा, हांव उत्तर दिता. ना म्हाका मंत्री कसं उत्तर तो कसं जाय. उत्तर दितलो आतां? प्रश्न हो नाच तो. प्रश्न वखदांचो. स्कीम मी डिस्कस सांगला हांगा सभागृहान की आम्ही 50चे 60,000 केले म्हणून. ते खंयच्या आधारार केले ते म्हाका जाय. स्पीकर सर, प्रश्न वखदांचेर आसा. माननीय ऑपोजिशन लिडरांनी विचारलेलो प्रश्न हांव उत्तर दिवंक शकता. पण हांव एक बरे भाशेन सांगता. तेगी स्कीम कितू बरी आहा ती प्रुडंट टीव्हीन काल दाखयल्या, तेजी आनी उलयच न्ही. आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी मेडिसीन शॉर्ट आहा. 1 मिनिट.
प्रुडंट टीव्हीन दाखयल्या परतून रिपीट करता तेगे कितली बरी आय एम कमिंग ऑन द मेडिसिन आय एम कमिंग ऑन द मेडिसिन स्पीकर सर हांव म्हणटा मुगे हॉस्पिटलांत सोंशड्यार एंटीबायोटीकूय ना तितून विटामिनूय ना तितून बेसिक मेडिसिन ऑइंटमेंट सुद्धा ना सेकंड क्वेश्चन वाय दीस काउज आर डायिंग आय एम टेलिंग हिम नाव गाय हाडल्यो काय ना ते क्वॉरंटायन करपा जायो तांकां पयलीं तेगे हेल्थ चॅक करपा जाय तेगे हेल्थ चॅक करून तांकां 8 दीस वॉच करपा जाय वॉच करून मागीर फार्मरांक दिवपा जाय हे कोत्ताय काय म्हाका जाण जावपा जाय तेका लागून गाय मोता यो आनी सेकंड कितल्यो बरी स्कीम केली गाय जोतर उरना आनी एक सांगता तुमी राती म्हणटाय ते राती मेडिसीन म्हणटे हांवूय मोगोडे गाय हाडली गाय राती 12 बंद हें जायना बरी जायना त्यो गाय बरी ना ती 7 कोट्टा 12 राती रावपा नाका आनी 12 जागे दवरपा नाका मेडिसीन म्हणटे आसपा जाय आनी खंयच्या टायमार मेडिसीन ना तुगे डिपार्टमेंटांत स्पीकर सर हांव गायो रातच्यो 12 सीक पडटात हांवें म्हणूंक ना ताच्या फुडल्या सभासदान म्हटलें हांवें म्हणूंक ना म्हाका आन्सर दी स्पीकर सर म्हाका आन्सर दी मुगे क्वेश्चन आन्सर दी स्पीकर सर ताच्या जर खंयच्या हॉस्पिटलांत वखदां आसत जाल्यार ताणें पणजेच्यान व्हरूंक जाय स्पीकर सर हे कोण ज्यो व्हरपाचें गोष्टी सांगल्यो, आमी व्हरपाचें शेतकऱ्यान व्हरपाचें कोण व्हरपाचें सर. आन्सर बरो दिसता तो म्हाका सांगता ही स्टार्टेड हॉस्पिटला मेडिसीन काढून व्हरपा जाय म्हणून पणजेच्यान कितें खंयच्यान तें व्हरपाचें लागता तें सांगा. व्हरपाकू? एक मेडिसीन ना तिका फायंड आउट वॉट इज हॅपनिंग Speaker sir. विजिटेड अ हॉस्पिटल तुवें केन्ना हांवें- विजिट मारला हांवें अलेक्स बाबाक येवन व्हर म्हणून सांगलां हांवें म्हटलं ज्या डिस्पेन्सरींत ना थंयसरल्या व्हेटरनरी डॉक्टरान किंवा असिस्टंटान पणजे साकून येवन व्हरप तेणें वयल ना म्हूण मेडिसीन ना मेडिसीन दोतोरान वयल ना म्हूण मेडिसीन ना Vash Valdesai. आणि आय हॅव रेज 2 points आणि क्वारंटाईन आय हॅव सेड द काउस हॅव टू बी क्वारंटाईन केला the cows have to be kept separately before giving to the farmer. Do you do it? स्पीकर सर खंय खंय भोंवता हो प्रश्न वखदांचे आसता सगळो गांव गोंयभर भोंवून येयला हो ते म्हणून प्रश्न आहा तांचे म्हाका कांयच समजना स्पीकर सर मिनिस्टर एक मिनिट स्पीकर सर मिनिस्टर वचून खंयच्या हॉस्पिटलांत कितली वखदां ती पळयतली खंयच्या ऑफिसराचेच काम ऑफिसर जर कंप्लेन करना आम्ही हावजाचे काम करना जाल्यार हांवें लक्षांत मिनिस्टराक पत्र बरोवंक जाय इश्यू पत्र कित्याक बरयतलो हावजा उलयला Alex Bab. पत्र कित्याक बरयता हांव ऑफिसरच काम करिना सारखे ऑफिसर काम करना म्हणा ऑफिसर वयता आनी मेडिसिन आसना ऑफिसर वयता आनी मेडिसिन त्या आसना जाग्याचेर वचून तुमकां खबर ना तुम समजा स्कीम केली केन्ना काय उरतली म्हणून चेक करून हाडपाक जाय हाडिना फार्मर वचून मेळा डॉक्टर सगळे फार्मर तुमचा न्हिदता तो पळया तुम्ही वचून बेस्ट उलोव नाका तुम्ही Resh Bab. तूं कितलोय तापलो आनी हाड्डलो म्हणून काय फरक पडटा हाडपाक कशें न्ही इफ अ पर्टिक्युलर हाडपाक कशें न्ही डिस्पेन्सरी आम जेन्युइन उलयता सपोज जेन्युइन की उलयना बरा आय नो वॉट जेन्युइन यू टॉक ऑफकोर्स आय एम सीइंग हांव सगळें काडूंक लागलो आनी सगळे जेन्युइन भायर येतल्यो काड तर सर हांव पयली गजाल सांगता काड पहिली गोष्ट हांगा क्लियर सांगता की एखाद्या जाग्यार जर तूं खंयचेय ऑफिस सारकें चलना आनी ऑनरेबल मेंबराक खबर आसा जाल्यार ताणें त्या मिनिस्टराक लक्षांत हाडून दिवंक जाय की हांगा बाबा फलसिदाद आहा मिनिस्टर वील डेफिनेटली इन्व्हेस्टिगेट अँड फायंड आउट शेवटी गव्हर्मेंट हे सरकारी यंत्रणेचेर चलता थंयचो दोतोर जर काम करना जाल्यार यू शूड ब्रिंग इट टू द नोटीस आतां सुद्दां सांगूं येता वील टेक कॉग्नन्स ऑफ इट देर इज नो प्रॉब्लेम बट गव्हर्मेंट कॅनॉट गो ऑन चॅकिंग हांगा हें वखद आहा रे ते थंय वखद आहा रे हें चॅक करूंक गव्हर्मेंट सकना ते जबाबदारी थंयची आसता आमदारान ते लक्षांत हाडीत जाल्यार आमी कारवाई करता कारवाई करपाक म्हाका प्रॉब्लेम ना बट इट इज नॉट एज इफ यू आर शाउटींग बिवटींग ही कितें भाशा शब्द उलयता आसतना स्टुडंट टिवीन सर वायट सवय जाल्या Resh Bab bus दाखयता. Subhash हांव Valdesai. उलयता आसतना मदीं कितें उलयता विचार रीच शिका supplementary. मातशी रीच शिका म्हाका शेतकऱ्यांनी तुज्या 100 चड खबर आहा शेतकऱ्याची हाणें म्हाका सांगपाची गरज ना स्पीकर सर भाशा सारकी उलोवपाक शिकूंक जाय पयलीं आपुणूच शेतकऱ्यांचो कैवारी हें दाखोवपाचो प्रयत्न करूं नये हें सरकाराक खबर आहा आमी कितले दिता तें खबर आहा जर भितर गॅप्स आसा दे कॅन डेफिनेटली पॉयंट इट आउट म्हाका प्रुडंट टीव्हीची गरज ना किंवा आनी खंयच्या टीव्हीची गरज ना दीस हाऊस टॉक्स आतां प्रुडंट टीव्हीची म्हणटा पळय म्हाका रोखडेंच एकट्याचें पत्र आयलें की ही गजाल खोटी आहा म्हणून प्रुडंट टीव्हीचेर आहा हांवें तें काडून प्रुडंट टीव्हीकूच धाडून दिलें पत्र म्हाका खबरूय नाशिल्लें तो पर्यंत प्रत्येक जाग्यार एलिगेशन्स कित्याक जाता ताजी कारणां खूब आसूंक शकता दुसरो कॉम्पिटिटर आहा पळय पयलीं जी प्रथा आशिल्ली दूद हाडपा खातीर गायी हाडपा खातीर कोल्हापुरा वताले तातूंत भितर दोतोराक व्हरचो पडटालो ताजो खर्च 10,000
थंय वतकच ताका तें गायचें दूद जें आसा पळय 15 लिटर मेळटा म्हणून थंय कळटालें, घरा येतकच 2 लिटर जातालें. आतां जर एखाद्या मनशा कडेन ही सगळी यंत्रणा आसत जाल्यार वी आर कन्सिडरींग अँड वी वील अलाव हिम टू बाय. तांचे कडेन जर तूं बरो कोण सप्लायर आसा न्ही जाल्यार तांचें नांव सांगचें, वी वील इन्क्लूड हिम ऑल्सो. क्वॉरंटायन सांगता पळय तो, ते क्वॉरंटायन भोवतेक करूंक करता, पण अदरवायज आय वील आस्क द डिपार्टमेंट टू चॅक. पण आड्डप बिड्डप कितें हांगा कितें कोण हें करपाक आयला, भाशा सारकी वापरपाक प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान योग्य गोष्ट सांगली, सगळ्यांनी एकदम उलोवचें न्ही म्हणून. पूण जाता अशें स्पीकर सर, दोगां तिगांनी एकदम उलयलें न्ही का कॅमेरावाले उबे रावतात आणि दुसऱ्या दिसा मिडियांत ते फोटो असतात. त्यामुळे त्या मोहातसून भायर सरप कठीण जाता स्पीकर सर, आणि त्यामुळे ह्यो गजाली जातात. स्पीकर सर, सुभाष फळदेसाय टीव्ही बंद कर, मीडिया बंद कर. मीडिया स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आसा ज्या वेळार मी एक चूक केली ताका पयलींच. खरें गजाल तू टीव्हीचे लागू कोताय म्हणटा. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न हेल्थ मिनिस्टर, मी तांकां चूक केली, तांकां एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिलें, आयले आसता, ताचो परिणाम जालो पळय. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आसा ज्या वेळार आवश्यक अशी वखदां डिस्पेन्सरीन ना जर जायत आनी शेतकरी फार्मासीन वचून हाडटा जर जायत जाल्यार डॉक्टरा कडच्यान ताणें सर्टिफाय करून हाडल्यार रिइम्बर्समेंट करून घेतले काय कितें? स्पीकर सर, आतां पर्यंत रिइम्बर्स आमी करूंक ना. जे सरकार शेतकऱ्या खातीर आसा ते सरकार ही गोष्ट सुद्धा करू शकता. श्री लघु मामलेदार. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 80. स्पीकर सर, उत्तर छापील कागदा प्रमाण. स्पीकर सर, प्रश्न आशिल्लो टोटल पोस्टमॉर्टम सगळे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी मिळून कितले करता काय म्हणून. एक गोवा मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिशो हॉस्पिटल ह्या दोनूच हॉस्पिटलांनी पोस्टमॉर्टम करता. एप्रील 2014 टील डेट 760 पोस्टमॉर्टम गोवा मेडिकलान केल्या आणि हॉस्पिशोन 147 केल्या. हे 147 आनी 760 आसा, हेजो म्हाका ब्रेकअप मेळटलो. ब्रेकअप म्हणजे हॉस्पिटलान कितले मेले, प्रायवेट हॉस्पिटलांनी कितले मेले, आनीक MLC मेडिको लिगल केसीस हेजो ब्रेकअप. स्पीकर सर, आमदाराचो प्रश्न, आमदार मोठो शाणो आसा, ह्या क्षेत्रांतलोच तो आसा. तो पुलीस ऑफिसर आसतना ताका असले बारीकसाणी लक्षांत आसात. स्पीकर सर, म्हाका दिसता म्हजे कडेन बायफर्केशन ना, पण गोवा मेडिकल कॉलेजींत पोस्टमॉर्टम जातात, ऑस्पिशियोंत ही वेवस्था आसा, आणि आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हांगाय ती करपाची आमची योजना आसा. एक MD फॉरेन्सीक आमी नियुक्तय केल्लो आसा, आणि हळूहळू म्हापसा ही वेवस्था आमची करपाची योजना आसा. ताणें जें बायफर्केशन म्हटलें तें बायफर्केशन मेडिको लिगल केसीस कितल्यो, प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यो कितल्यो, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतल्यो कितल्यो, ही म्हजे कडेन फिगर ना. पूण हांव एक गोश्ट निश्चित सांगूं इच्छिता की बहुतेक भितरल्यो मेजर नंबर जो आसा हो प्रायवेट हॉस्पिटलांत म्हयनो काडलो, जंय बोल्सय रिकामी जाता रिलेटिवाचें, आणि मागीर हाताभायर गोश्ट गेली की GMCत धाडणारे खूब जाण आसात, आणि येद्या मोठ्या संख्येन जे थंय मरतात हे मोठ्या संख्येन भितरले प्रायवेट हॉस्पिटलांतले असतात. आमी GMC गव्हर्मेंट हॉस्पिटल तूं थंय म्हयनोभर दवरलो आनी आतां हांगा हाडलो अशें आमी म्हणूं शकनात. त्यामुळे आयिल्ल्याक आमकां सगळ्यांक एकोमोडेट करचें पडटा आणि ती संख्या वाडटा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जे पोस्टमॉर्टम जाता ते प्रत्येक एडमीट जाल्लो मनीस मागीर मरता त्या प्रत्येकाचो पोस्टमॉर्टम जाता काय जायना? स्पीकर सर, मेडिको लिगल केस असता त्याचा पोस्टमॉर्टम जाता. साधारण नॉर्मल जो पेशंट येता आणि व्याधीन खंयच्याय वता ताचो पोस्टमॉर्टम जाताच असो ना. नाही, आता तुम्ही सांगले की एक म्हयनो प्रायवेट हॉस्पिटलांनी रावता, मागीर एक लास्ट मोमेंटाक GMCन हाडटा, तेन्ना मरता, आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान आसतलो तो मेडिको लिगल आसतना तरी पूण तुमी तांचो पोस्टमॉर्टम करता. हेजो अर्थ तो मरतगीर तुमी ताचो पोस्टमॉर्टम करताच असो आसा. म्हाका फक्त इतलें जाणून घेवपाक जाय की जो मनीस एडमीट केल्या बरोबर ताचो पोस्टमॉर्टम करता काय